लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 23वा अध्याय 39 वाक्य तावन 43 वाक्य. कळयल्ल्या अपराधामदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकास आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो, तूं कांय तिस्स शिक्षा फावो जालें आसता, तूं देवाक कांय भियेनाय वय. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलेच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया तुज्या आत्म्याची सकत म्हज्या रातान देवून दी सुमिया, आनी त्या आत्म्याच्या सक्तीन तूं म्हाका उलोवंक करपा दी. आनी जो कोणें उतार आयकता सुमिया तांकां तांचे वेरी खुर्साची सावळी तांचेर देवून येवं दी. आनी खुर्साचो तो प्रभाव तांचेर पडोवन सर तरेच्या समस्येतावन सुटका लाभून आत्म्याची समृद्धी, कुडीची आनी लौकीक समृद्धी तांकां फावो करून म्हूण सुमिया मागता. मोगाचे न्हू, आज खुर्सा विशयीन आमी नियाळटा. पवित्र सभेच्या दोतोरनेच्या बुकांत 618 आर्टिकल म्हणटा, कुरीस म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देव आनी मनशाचो मध्यस्थ जावन भेटयल्लें एक विशिश्ट बलिदान. आज आमी ध्यान करचे विशय जावन आसा खुर्साची सावळी. एक खुर्साची सावळी मुजेर आनी तुजेर पडिल्ल्या वेळार म्हजें आनी तुजें जिवन कशें बदलूंक शकता, आनी ह्या खुर्सांतय म्हजो आनी तुजो संबंध दवरल्या वेळार, त्या जेजूतय संबंध दवरल्या वेळार हांव आनी तूं कशें आत्मीक आनी लौकीक तरान समृद्धी जावंक पावता म्हणल्या विशयांत एक चिंता आज आमी आटयता. आयच्या वचपांत आमी पळयता, जेजू खुर्सार उमकळोन आपलें बलिदान भेटयत आसतना दोन कुशीन दोग सोर आसात, आनी ते दोगी व्यक्ती एक क्रिमिनल व्यक्ती, जाय तितलें लुटकारपण केलां जावं पुरो, जाय तितलें मोस दगलबाजी केल्या जावं पुरो, जाय तितलें अन्यायानीत केल्या जावं पुरो. आनी असल्या वेळार एक सोर म्हणटा, ताणें अनेक सोरा लागीं तो म्हणटा ताणें कितेंच सूख करूं ना, त्या विशयीन बरें उलयता. आनी जेजू विशयीन बरें उलयता मात्र न्ही, तो एक अपील करता, या तो एक मागणें करता सोम्या जेजू लागीं. ह्या संवसारार ताका कश्ट, या ताका मरणाची शिक्षा ताचे देवून आयिल्ली, आनी हाचे व्हर येपील ह्या संवसारान ना, पूण सर्ग संवसाराचो रचना जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता थंय तो एक अपील करता आनी म्हणटा, सोम्या तुजी राजपदवी घेवन आसतना म्हजोय उगडास कर. हांगासर आमी पळयता, ही हांगासर एक घडीत, एक वर्तें घडीत सगळो लोक बोवरे आसलो, शास्त्री फारीजे जावं पुरो, ह्या थंयसर आसले सैनीक जावं पुरो, ह्या जेजू केळकुळां करनासात. जेजू कश्टतना, तो खळवळतना सक्कडे हांसून उल्हास पावतात, हाची काणीच मूक जाली म्हणून. आनी जेजू अस्कतपणी आसा. सगळ्या बोवारी एका रितीचें अपमान नालिसाय ह्या जेजूचेर आसा. आनी त्या वेळार जेजूच्या खुर्साची सावळी ह्या सोराचेर पडटा.
आनी हो सोर्स कितें बदलाता ह्या स्वरान जावंक करो जेजूचे महाकृत्या विशयन कांय आयकूंक ना. ह्या जेजू हांव करमरे मुखांत जल्मलो म्हूण तो नेणा जावन नासलो जावंक करो. जेजून मेल्ल्या लाजराक उठयला, जायत्या जाणांक जिवंत केला म्हणून ताका गुथूना जावंक करो. जेजून जाय तितले बरेपण आदारला, ह्या जेजूची शिकवण तो आयकूंक वचोना जावंक करो. तरी पूण खुर्साची सावळी, खुर्साचो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडिल्ल्या वेळार त्या व्यक्तीचें परिवर्तन जाता. त्या व्यक्तीचें परिवर्तन जाता. एक सोर म्हणटा त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक उल्लेख करना, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. आनी हो सोर कोणाचेर तो प्रभाव पडला तो म्हणटा त्या व्यक्तीक आनेका सोराक सांगता, तुकाय तिस्स शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वय. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलेंच सूख आदारली ना. पळया, एक सोर लुटकार, एक मरणाची शिक्षा फावो जाल्लो व्यक्ती हांगासर जेजू विशयंत बरेपण उलयता आनी आनेका सोराक सांगता हो एक निरापराधी व्यक्ती, हो एक बरो व्यक्ती ह्या विशयंत बरें उलयता. आनी आमी पयत पुस्तकांत जाणाव सोमी जेजू क्रिस्तान थंय सांगलें तें उतरां 6 मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत 33 आनी 34 वाक्यांत देखून मनशा मुखार उजेर जो कोण आपूण म्हजो पटलादरो म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा उजेर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर हांव नाकारतलों. हें कित्याक हांव उल्लेख करता म्हळ्यार आमच्या बोवारी जाय तितलो लोक जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा विशयंत खेळकुळां करता जावंक पुरो. जेजू क्रिस्ताचो हे आशक्तपणो एक कुर्सार काडल्या त्या व्यक्तीक तुमी मान दितात गे म्हणून सांगूंक पुरो. ह्या आमचोच क्रिस्तांव लोक काल कितें मागताय तूं काल मागचें आनी तशें जाता अशें जाता म्हणून मागणें करच्या मनशाक खेळकुळां करूंक पुरो. पूण उडास तोरया त्या स्वरान सगळ्या नेत्यान लोक जेजूची खेळकुळां करतालो तरी जेजू अस्खत थरान दिसतालो जाल्यार तो जेजू विशयंत बरें उलयता आनी बरें सांगता. आनी हाचो परिणाम कितें जाता? हाचो परिणाम तो जेजू लागीं एक विनंती करता आनी तो म्हणटा सोम्या जेजू लागीं, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. हांगासर आमी 3 संगती ह्या स्वरांत पळयता. कुर्साचो प्रभाव, कुर्साची सावळी ह्या व्यक्ती थंय पडिल्ल्या वरवीं 3 संगती आमी पळयता. एक तो म्हणटा जेजून कितेंच वायट करूंक ना, म्हळ्यार जेजूच्या व्यक्तित्व थंय वर्तो भवार्थ तो परगट करता. दुसरें, जेजू म्हजो उगडास दवर म्हणटा, म्हळ्यार जेजूच्या सत्तेत जेजूच्या पावरांत तो वर्तो भवार्थ उसारता. आनी तिसरें तो सांगता तो राजपदवी घेवन येता आसतना म्हणटा आसतना जेजूच्या राजवडकाय विशयंत तो भावार्थ उसारता. इतलो भावार्थ ह्या व्यक्तीक खंय जावन आयलो? इतलो भावार्थ तो पयलीं आसलो जाल्यार खंडी जावन तसली खोटी कामां करन कुर्साचें मरणाक वचनातलो. पूण केदाळा जेजूच्या कुर्साची ती सावळी, कुर्साचो तो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडलो. ह्या व्यक्ती थंय बदलावण जाता आनी तो हर एकी तो मानून घेता. त्या मागण्यांत ताणें केल्ल्या मागण्यांत व्हडलो काही अर्थ आमकां दिसना जावंक पुरो. तुजी राजवट काही काणयत आसतना म्हजोय उगडास दवर म्हळ्यार एक खल मागण्या बाबून म्हणूंक पुरो. पूण उडास दवरया, जेजूक त्या कुर्साची सावळी आमचेर आनी तुजेर आनी म्हजेर पडटा आसतना हांव आनी तो कशें मागता, कितलें लांब मागता म्हणलें सवाल न्हय. म्हज्या अंतस्करणांत म्हजें बऱ्या मनान हांव जर तर मागणें करता जाल्यार तें मागणें स्वामी जेजू मानून घेता, तें मागणें मानून घेता. आनी आमी डॉक्टरा कडेन मुस्तपटी येता
आनी थंयसर वता आसतना बरो डॉक्टर जाल्यार म्हजे पिडा सांगचे म्हाका सोमान सांगूंक जायना जावं आंगा दूख जाता म्हाका अशें वळटा तशें वळटा सांगूंक म्हाका सोमान कळना जाल्यार तो बरो डॉक्टर जाल्यार कुडले तो पिडा धरता आनी तो पिडे खंयची पिडा म्हूण जावन सारकें वखद दिता. सगळ्यांचे की वयस असो वयस आनी हर एक जाणारी जेजू क्रिस्त हांवें तुवें मागता आसतना खंयच्या उतरांनी मागता तो पळयना, पूण तो पळयता नितळ आमी खऱ्या भावार्थान मागिल्ल्या वेळार स्वामी जेजू आमचें मागणें आयकून आमकां तो आन्सर करता, हे जबाब दिता. आनी स्वामी जेजू कितें जबाब दिता हांगासर? स्वामी जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलें. हांगा पळया जेजूची जबाब ती कुर्सांत त्या कुर्सा मुखार येवची ती जबाब आजच इमिडिएट म्हळ्यार वेळ काडूंक ना, कुडले म्हाका तुका पर्यार तो कुरीस दिवंक शकता. दुसरें थंयसर वैयक्तीक सल्वासांव जेजू म्हणटा म्हजे सांगी तूं आसतलें, हांवूय आसा तूंय आसा, म्हजें हजार पळोवन तूं भोगतलोय. तिसरें म्हणटा वैकुंठांत आसतलें. आमी जाणाव उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर वैकुंठ आसलें भाग आसली आनी मनशान पाता केल्ल्या वेळार थंय तो ताका भायर घाल्लो मात्र न्ही, ताज्या उपरांत सर्वेस्पर देव येदेनाच्या बागेंत थंयसर मनशाक भायर गेल्या उपरांत जिविताच्या रुखासरशीं कोणूय वचनाशें येदेनाच्या बागेच्या उदेंतेक केरुबीम आनी सर कुशीन गुंतत आसल्या जळत्या उज्याची तलवार तो दवरता. पूण जेजू आपलें मरण पावोन सर्गारसाक वैकुंठाक येता आसतना थंयसर जेजू म्हणटा म्हजे सवें तो वैकुंठांत आसतलें. आनी वैकुंठाचो उल्लेख आमी उगडापण ग्रंथांत पळयता. थंयसर दुसऱ्या अध्यायांत 7वें वाक्य अशें म्हणटा पवित्र आत्मो पवित्र सभाक सांगता तें आयकोंक मोहन आसा तो आयकोंक जायते वन जातल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो. पळय हांगासर फाताक केल्ल्या त्या आदाव उपरांत थंयसरच्या भगेंत असो जिविताचो रूख कोणूय प्रवेश जायनातल्या बरी थंयसर बंद थंयसर गेल्ली. पूण वैकुंठाक अवकाश दिता सर्वेस्पर देव आनी थंयसर वैकुंठाक पावल्या वेळार जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क दिता. आनी हें जावन आसा एक वर्तें भाग त्या स्वराच्या जिवनांत. त्या स्वराचें जिवन आमी पळयलें जाल्यार सकाळीं तो जैलांत आसता, दनपरां तो कुर्सार उमकळटा, सांज जाताना जेजू संगी वैकुंठांत आसा. कसलें एक वर्तें भाग आनी वर्त्या भागाक एकच एक कारण सर्वेस्परा जेजूची कुर्साची सावळी कुर्साचो प्रभाव ह्या व्यक्तीचेर पडटा आनी ह्या व्यक्तीचें अपमान नालिसायेचें जीवन अपमान नालिसायेचें मरण बदलून एक आशिर्वादीत व्यक्ती जावंक पावता. अनेक कुशीन अनेक सोर आसलो पूण हो प्रभाव ताजेर कुरीस थंयच आसा तरी ताच्या काळीस परिवर्तन करूंक शकना आनी तो निंदा कर आनी उलयता. हेंच घडटा आजुनी मोगाच्या न्हू आमच्या समाजांत. तो कुरीस तो प्रभावीत कुरीस म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार म्हजे मुखार आनी सगळ्या संवसारा मुखार आसा तरी थोडे जाण मात्र कुर्साच्या प्रभावाक वळख जावन आपलें काळज जाता जेजूक सत मानतात, जेजू थंय मागणें करतात, आशिर्वाद जोडटात आनी वर्तें तादोसकायचे आशिर्वाद जातात. आनी थोडे ते व्यक्ती कुरीस पळयतात अनेक स्वरा बरी ताजे बगलेनच आसलो थंयसर दैवीक सकत वळटली तरी पूण पत्राचें ताजें काळीस ताणें परिवर्तन करूंक ना आनी त्या खातीर ताका कांय बदलावण जावना, ताका कांय आशिर्वाद लाबना. कारण त्या कुर्साची सावळी हो प्रभाव थंयसर आसलो तरी ताच्या काळजांत प्रभावीत जावन जेजू लागीं तो प्रार्थना करूंक शकना, जेजूक ताजें दैवीकपण वळखूंक शकना. आज हांव आनी तूं खंय आसता म्हणलें सवाल. ह्या संवसारांत हांव आनी तूं जियेत आसतना हांव सांगूंक पुरो हर एक दीस मिसाक वेता
हांव जावंक रो मागणें म्हणटा निजायकी ह्या कुर्सांतय जेजूच्या कुर्साची सावळी जेजूच्या त्या पवित्र बलिदानाचे ते बलिदाना मुखार केल्लें तें विशिश्ट घडीत म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत परिवर्तनाचें वारें वळोवंक सकलांगे म्हणलें सवाल. जर तर सकलें हांवान तूं आशिर्वादीत व्यक्ती. त्या कुर्सांतय त्या जेजू कुर्सार मारता आसतना थोडी व्यक्ती उरलीं आशिल्लीं. जावं करो थंय मोरी माय आशिल्ली, जेजूची आवय आशिल्ली. पयत पुस्तकान आमी उल्लेख पळयता थंयसर 19ನೇ अध्याय जुवांवच्या 19 25 तावन 27वें वाक्य आमी पळयता तर हेणें जेजूचे आवय ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाचे पत्नीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आशिल्ल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ती एक घडये तावन त्या शिसान ताका आपणाची गन घेतली. पळय हांगासर कुर्सांतय त्या सावळेंत थंयसर मोरी माय आशिल्ली. आनी जेजू पळयता आपणाक कुर्सयतात आनी आपणाक कश्टांच्या वेळार आपणाक कितले कश्ट आसल्यार थंयसर आपली आवयक निराधार जावन वचून तो पळयता. आनी म्हणटा आपल्या सिसाक सांगता जिवांक म्हणटा तूं तुज्या घरावर ई आनी मुखार तुजी आवय इका तुजी आवय बरी तूं पळय. तस प्रमाणे मोगाच्यान हांव आनी तूं त्या जेजूच्या कुर्साक आमी पळोवन आसतना जेजूक त्या कुर्सायल्या जेजूचे ते काकोळता आमी मागता आसतना ताजी दैवीकपणो ताजो प्रभाव हांवान तूं नियाळता आसतना तसो जेजू म्हणटा म्हजो पूत म्हजी धूव आज काम नासतना निराधार आसा गे ताका आदार जावं दी. म्हज्या पूत या धूव पिडेंत वळवळून निराधार जाल्या गे तर ताका आयच्या दिसा भलायकी लागूं. म्हजो पूत आनी धूव मानसीक ओत्तडान निराधार ताका कोणी हुंगाना सक्कड ताका अवमान निंदा करता कोणी ताजे लागीं येना तर जेजू म्हणटा ताका निराधार जावंक हांव सोडना आनी कोणाक कोणी दिवन ताका समाधान त्या व्यक्तीक दिवंक शकता. जेजू कुर्सायत आसतना आसलो तो जुवांव आनी जुवांक वर्ते भाग मेळटा जेजूच्या आवयक त्या भाग्यवंत व्यक्तीक आपणाचे आवयकन घेवन आपणाच्या घरा ताका पळोवचें आसलें वर्ते भाग त्या जुवांवचें जाता. जुवांक उगडापण ताचें दृश्य तो दाखयता. आखेर संवसार कसो आखेर जाताले आनी कशें पुरा दृश्य येतालें म्हणल्यार उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता सांज जुवांक तो कुर्सा मुळी आसल्या सांज जुवांक मात तें भाग मेळ्ळें. सबारशीस आसले 12 जाण आपोस्तल आसले थंयसर आसलो एकलो मात्र सीस पळयत पुस्तका प्रमाणे. आनी जेजू कुर्सायत आसतना आसल्या त्या सिसाक वर्ते भाग जावन उगडापण थाका कळीत करता सोमी जेजू. सर उरले सीस मुस्तो कश्टांनी मारतेर म्हळ्यार हिंसा घेवन ते मरता तर ओ जुवांव प्राय जावन आपणा इतल्याक कांय वळवळ नासतना ताका समाधानाचें मरण पावो जाता. अनेक कुशीन आमी पळयता पयत पुस्तक सांगता थंयसर कोण आसली थंयसर मागदलेची मोरी अनेक मोरी आसली आनी तांकां कितें घडटा तांच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार 6 मातेवाच्या 28 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार साबाताची रात उतरून आयताराचें फतें जाताना मोरी मागदलेन ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. 8वें वाक्य सांगता इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोश म्हळ्यार बरें समाधीत जावन सिसांक खबर दिवंक दावादावी गेल्यो. तेन्ना एकचपणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्या त्यो लागीं सरल्यो आनी ताजे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो. पळया ह्या कुर्सा बंदा आशिल्ल्या त्या स्त्रियांक दोगांयक मोरी मागदलेनी तशेंच अनेका मोरयेक जिवंत जेजूक पयलें भेट जावचें भाग आनी ताजे आशिर्वाद घेवचें भाग मेळटा. त्या देखून उगडास दवरया मोगाच्या न्हू जेजूच्या कुर्साच्या पोंदा हांव आनी तूं रावता आसतना स्वामी जेजू विशिश्ट तराची आशिर्वादां हर एकल्याक वता. हांवें येद्दोळ दिल्लीं उदाहरणां जेजू कुर्सार मारता आसतना कोण आशिल्लीं आनी ताच्या कुर्साच्या सावळेंत आसलेल्या व्यक्तीक कशें सर्वेस्परान आशिर्वादीत केलें. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
स्वामी जेजू कशें ते आशिर्वाद करता म्हणल्या विशीं ती आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर जेजूचो कुर्साचें मरण आमकां कितें दिता. म्हाका आनी तुका पातकां जावन सुटका मेळटा, आशिर्वादी जाता हांव. थंयसर सवाल उपजाता मुसलो जाणांचें. पातकां मोक्षाचो वयसा बेणे संवसारांत आतां हांवें जियेचें न्ही, आतां म्हाका जियोंक कितें म्हाका लागता म्हणलें एक सवाल सभारांत थंय आसा. आनी आमी अशें उलयतना जाल्यार सांगता तें सर्गराज मेल्या उपरांत, पूण आतां कितें म्हाका मेळटा. पातकाचें मोक्षाणें तें एका रितीचें मोक्षाणें मेळटा तें मागीर पळयत, पूण म्हाका आतां कितें मेळटा म्हणलें चिंताप सबार व्यक्तींचें, सबार जाणांक असलें चिंताप आमी पळोवंक मेळटा. पूण पवित्र पुस्तकाच्या चिंतपान आमी वता आसतना जेजूच्या कुर्सा थंय आत्मीक मात्र न्ही लौकीक आशिर्वादय लाभतात. आत्मीक मात्र न्ही लौकीक आशिर्वादय लाभतात. पवित्र पुस्तकान आमी जाणाव, पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां ताजें उतार ह्या ताजो जू आमी घेजय. मातेवाच्या आनंदन अध्यान 28 म्हत्वाचें वाक्य अशें म्हणटा, येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट जातल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मुजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लगचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुजें जू वावोंक सुलाब, मुजें वजें हाळू. आनी इतलें सांगून जेजूच्या उतरान आमी पळयता हांगासर तो आत्म्याक सुशेग दिता, ह्या आत्म्याक सवकासाय दिता, सुटका आमी जोडून घेता. खंय सारकी वत्तडांत आशिल्लें आत्मो आमचो ताका सुटका जाता, उल्हास बरी जाता आनीक जीवसाणेन भरता. आमचो मनोरंजनान ह्या उल्हासान आमी भरता. घुसपट गोंदळाच्या परिस्थितींत जावन प्रशांत वातावरणाक आमी येता. आमचे त्रास उणे जातात, ह्या दूख उणें जाता आमच्या आत्म्याचें, आमकां विशय मेळटा म्हणटा आमी. आत्मो म्हळ्यार कितें? आत्मो म्हळ्यार कितें? आत्मो म्हळ्यार म्हजें काळज आनी वगडां, म्हजें चिंताप आनी चिन्ना, म्हजें तें आसचें तें भितर कितें बरो आसात इमोशन्स, हें पुरा सगळें मेळोवन म्हजें अंतस्करण हें पुरा सगळें मेळोवन म्हजो आत्मो जाता. ह्या आत्म्याचें मोगाचें नांव. ह्या दाळा हो आत्मो आशिर्वादी जाता, त्या दाळा म्हजें लौकीक जिवानी दरबस्त रितीन आशिर्वादी जाता. आमी पळयता सांज जुवांच्या 3ऱ्या पत्रांत 2रें वाक्य थंयसर म्हणटा, मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ले बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर्व संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. हांगासर पळया, जुवां म्हणटा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ली. आत्मीक भलायकी कशी बरी आसची? एक स्वाम्यान जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरण दिल्ल्या त्या बलिदाना मुखांतर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी जियोवच्या बऱ्या शेगुणाच्या जिविता मुखांतर आत्मीक जिणी ताजी बरी आसा. आनी देखून तो म्हणटा तुजे आत्मीक जिणी बरी भलायकी, आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ले बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं, लौकीक भलायकी तुजी बरी आसूं, तुज्या कुडीची, तुज्या मोतीची, सगळें तुजें लौकीक कितें भलायकी आसा ती बरी आसूं. मात्र न्ही हेर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो, सगळ्यांत तुका बरेंपण लाभोंक जाय. कित्याक तुजो आत्मो भलायके बरीत आसा. आत्मो भलायके बरीत कसो जाता? जेजून कुर्सार त्या मेल्ल्या त्या बलिदाना वरवीं म्हजो आनी तुजो आत्मो तो भलायके बरी जावंक अवकाश आमकां हर एकल्यांकी त्या बलिदाना मुखांतर लाभता. म्हणण्याच्या 4थ्या अध्यायान 23 वाक्यान आमी पळयता, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. काळीज आत्मो आमी कितें म्हणटा तें भोव जतनायेन आमी राखोंक जाय. आनी ह्या आत्म्यांत ह्या काळजांत जिविताच्यो झरी वळटात. आनी ह्या काळजाक कितें ह्या काळजांत भितर येता, कशें हाचे भितर आसता, बऱ्यान राखचें जाल्यार तें हुंदून आसता. आमी जें कितें पळयता ताजे वयर, आमी जें कितें आयकता ताजे वयर, आनी जें कितें
चिंता ताज्या आदारान मुज्यान तुजें काळीस मुज्यान तुजो आत्मो बऱ्यान आसूंक साध्य आसा. जर तर हांव कोटेंच पळयतां, कोटेंच आयकतां, कोटेंच चिंता, म्हजो आत्मो म्हजें काळीस परिशुद्ध जावन आसूंक साध्य ना. आनी ह्या काळजांत हांव न्हू जिविताच्यो जऱ्यो बरें जर वळोवंक थंयसर साध्य ना. समृद्ध आत्मो आनी समृद्ध कूड एकामेकाक तें होंदून आसा मोगाचें. समृद्ध म्हळ्यार आमी एका टायमार चिंतलें पयशे म्हणून, खंडीत जावन ते पयशे न्ही. पयशे एक केवल ताजो साबार वांट्यांनी एक वांटो तितले एक भाग. पूण समृद्ध म्हळ्यार मुस्तू संगती तांचो आटापून आसात. आमी प्रत्येक तरेन कोवीड ह्या कोरोना पिड आयल्या उपरांत साबार जाणां आमकां समृद्धी म्हळ्यार कितें बरें वारें संवचें जाल्यारय तें एक समृद्धी जावन आसा. म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक पुटलून दोन हांवें उलोवचें तें एक समृद्धीचें लक्षण जावन आसा, संतोशाचें खुशेचें लक्षण जावन आसा. म्हाका विरार करनातलो घोव, विरार करनातली बायल, विरार करनातली भुरगीं, या विरार करनातली आवय बापूय, भाऊ भयणी मेळचीं ती एक समृद्धी जावन आसा मोगाचें न्हू. समृद्धी केवळ दुडवान ना, समृद्धी म्हज्या भलायकेन, म्हज्या मोतीच्या समाधानान, म्हज्या आसच्या विविध संगतींनी समृद्धी आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव खेदाळा तूं तुजें आत्मीक समृद्धी आसता थंयसर तुजें लौकीक समृद्धी जाता. जावं करो तुजें बिझनेस बरें समृद्धी जाता. जोब मुस्तुग्रेस्त आसलो कित्याक तो भाग्यवंत जिवन आसलो. सोलोमन, दावीद राय, अब्राम, इजाक, जाकोब हे पुरा समृद्धीचें जिवन आसलें. आजुनूय जायतलो लोक भाग्यवंत जिवन समृद्धीचें जिवन जायतितलो लोक आसा. थोडे अन्यायान आसूंक पुरो पूण तांचेडे पयशे मात्र आसात. कोण अन्यायानीत करना जायतितले पयशे आसात आसूंक पुरो पूण कोण बरें करना भाग्यवंत जिवन आसात तांचेडे पयशे मात्र न्ही. बरी बायल, बरो घोव, बरीं भुरगीं, बरीं आवय बापूय, समाधानाचें वातावरण, भलायकी बरी जीवन, शांती समाधान, साबार तरेची समृद्धी, खरी समृद्धी तसल्या व्यक्ती लागीं आसा. आत्म्याची समृद्धी म्हळ्यार आमची भावना, आमची बोगणां, आमची खुशी आनी आमच्या आत्म्याची भलायकी आमच्या जिवनाच्या दिसपडत्या लौकीक जिवनाच्या समृद्धीचेर ते परिणाम मुस्तू घालता. उदाहरणाक जर तर भितर घट्ट आसा जाल्यार भायलें सगळें परिवर्तन जाता. म्हणून एक ल्हानशीं दोन उदाहरणां, हेर एक गुत्त आसा तरी पूण एक उदाहरण. म्हजे भितर विश्वास म्हाका घट्ट आसा जाल्यार हांव खंयचेंय काम धैर्यान करता आनी सक्सेस जाता. म्हजे भितर विश्वासूच ना जाल्यार हांव काम बऱ्या तरान करना, व्हडलें कांय सक्सेस करूंक म्हज्यान जायना. खेदाळा म्हजे भितर विश्वास, म्हजे भितर कॉन्फिडन्स, म्हजे भितर धैर्य आसा, भितर आसा तवळ हांव करूंक शकता. आनी एकलें उदाहरण दिवचें आमी मुस्तुपटी पळयलां. मेल्ल्या कुडीक निठ्ठ दवरूंक जायना. कित्याक भितर सकत ना, त्या देखून ती पडटा. ताका नीट अशें उबें रावंक करूंक जायना. खेदाळा भितरल्यान सकत ना, भायल्यान नीट रावंक जायना. या आमचे थंय भें आसा जाल्यार आमचे थोडे फावटी ड्रायव्हिंग करता आसतना आमी पळयता नव्या शिकच्या भुरग्यांक जाय तितलो रोडार जागो आसल्यार वचून डम्मागन एक्सिडेंट मारतात. हे लागीं एक व्हेकल आला ताका नोटो दोन मारले बरें करतात. थंयच विश्वास आसा जाल्यार आमी कितले एक्सपर्ट आसा इल्लोसो गॅप आसल्यारय अशें व्हेकल गुणावन येता. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू. पातकां मोक्षार आमकां कितें प्रयोजन म्हूण नाकात. पातकां मोक्षाल्या वरवीं नितळजिणी गेल्ल्या वरवीं आमचें अंतस्करण, आमचे भितरलो आत्मो बळिश्ठ जाता आनी ह्या बळिश्ठता वरवीं हांव आनी तूं समृद्धीचें आशिर्वादाचें जिवन जिवंक शकता. त्या देखून म्हणटा आमी प्रॉस्परस सोल कॅन लीड यू टू द प्रॉस्परस वर्ल्डली लायफ ऑल्सो. प्रॉस्परस सोल समृद्धी भरीत तुजो आत्मो, समृद्धी भरीत लौकीक जिवन जिवंकी तुका करपा लागता. आमी जाणाव सबारांक भायले सन्निवेश बदलूंक जाय पूण आमचे भितर आमी बदल्ल्या करीत आमकां सन्निवेश बदलूंक असाध्य. जावं करो हांव कोन्नाडे उलोवचें म्हाका स्वभाव उरना तर उरल्या सगळ्यांनी म्हजे कोणूय उलयनात. कित्याक म्हळ्यार हांव सुद्दां कोणाडेगे उलयना
आनी जर तर म्हजो स्वभाव बदलना हांव सगळ्या कडेन उलयता जाल्यार सगळे म्हजे लागीं उलयतात, सगळे म्हजे लागीं म्हजो स्वभाव हांवें बदलूंक जाय. अनेक मनशां आसा मात बल्ल म्हणजे झगडा वेल्ला म्हळ्यार मेळ्ळ्या कडेन म्हाका खाल सगळे म्हजे कडेन लढाई करतात म्हणून. लढाई करतात कित्याक म्हणून आमकां उलोवंक वचना. उलोवंक कित्याक वचना आमचे भितर ताका जाय जाल्लें स्टफ ना. ते देखून भितर तुजे थंय आसा जाल्यार भायल्यान तूं केदाळें यशस्वी व्यक्ती जावन जियोंक शकताय. विकाळ चिंताप विकाळ बोगणां सृश्टी करता. विकाळ बोगणां विकाळ विसवणी करेशें करता आनी आमचें जीवन कुडू जायशें करता. त्या देखून मोगाचें नांव उडास दवरया. भलायकी बरीत जीवन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार भलायकी म्हणजे मोतीची कुडीची आनी समृद्धी म्हज्या बरोबर आसची. हांवें तुवें आत्म्याच्या भलायकेन आसचें गरजेचें. थंयसर दोन संगती उपजातात. आमी इंग्लिशान बायबल वाचता आसतना थंयसर आमी पळयता जस्टिफिकेशन म्हणलो वर्ड आसा आनी एक सॅंक्टिफिकेशन म्हणलो वर्ड आसा. एक निर्दोशीकरण या समर्थन आनी एक पवित्रकरण सॅंक्टिफिकेशन पवित्रकरण म्हणलो या शुद्धीकरण म्हणलो शब्द थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. हे दोनी शब्द एकच न्ही. जस्टिफिकेशन वा समर्थन म्हळ्यार देवाच्या दृश्टेन हांव जेजू क्रिस्ताक म्हजो सल्वासांव दिवचो देव म्हूण वळखल्या वेळार म्हाका समर्थन मेळटा या म्हाका निर्दोशीकरण मेळटा. उदाहरणाक आमी एक जर तर मेळ्ळें उस्तूर भितर आसा पूण बरो एक दोगलो घालून या बरें एक उस्तूर भितर बनियान मेळ्ळें जावंक बरो बरें शर्ट घालून येतात. सगळे म्हणटा कोणाक कांय कळना कित्याक एक्सेप्ट करतात भायलें शर्ट बऱ्यान आसा गामायला जावंक बरो. आनी त्या वेळा आमी जर तर सेंट घालता जाल्यार सगळ्यांक आमी परमोड लागता. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं पत्की जाल्यार जेजून वरयल्ल्या त्या कुर्साच्या रक्ता वरवीं त्या रक्ताचो दोगलो आमी घडल्या वेळार हांव आनी तूं कितें दिसता भायल्यान पवित्र दिसता. देवाच्या दृश्टेन आमी पवित्र दिसता. आमी पळयता जुआंवच्या केल्ल्या उगडापणांत 7व्या अध्यायांत 13व्या आनी 15व्या वाक्य अशें सांगता. धवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली हांव नेणांदनिया तूं जाल्यार जाणाय. थवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार येसते ताणें आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरान ताजे सेवा सिंहासनार बसून आसा तसो ताजी जतन घेता. आतां पवित्रपण या आमकां समर्थन जेजूच्या त्या वळिल्ल्या भोव पवित्र रक्ता वरवीं बलिदाना मुखान जालें. पूण इतल्यार म्हज्यान तुजे समस्या रावनात. आमी जेजूक फातयल्ल्या कुडले आमची स्थानमान म्हळ्यार बदल जाल्यार म्हळ्यार आमी जेजूक फातयल्ले व्यक्ती जाता जाल्यार वस्तुस्थिती आमची बदलना. मागीर आमकां पातकाची ओडणी तवळ तवळ येवनूच आसता. थोडे वटेली सडच येता. मागणें सड म्हणल्या वेळार सड बळिश्ट रितीन पातकाची ओडणी येता आनी हाचे वयर सयत व्हरूंक आमकां मस्त कश्ट लागता. आनी थंयसर येता शब्द सॅंक्टिफिकेशन या शुद्धीकरण. जिवितांत ह्या वेळार विविध गणिता मुखांतर सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका शुद्धीकरण करनच आसा विविध गणिता मुखांत. त्या देखून त्या जस्टिफिकेशन आनी सॅंक्टिफिकेशन आमी पळोवचें जाल्यार आमी जेजूक फातयल्ल्या वेळार निर्दोशीकरणाचे स्वभाव मेळ्ळो जाल्यार जेजूक संपूर्ण शरणागत जावन आशिल्ल्या वेळार येते निरंतर प्रक्रियेद्वारे हांव आनी तूं शुद्धीकरण या सॅंक्टिफिकेशन जावंक शकता. आमकां निर्दोशीकरण पातकाच्या शिक्षेतून सुटका लाभता तर शुद्धीकरण पातकाच्या सक्तेतून या प्रभावातून हांव आनी तूं सुटका जोडूंक शकता. निर्दोशीकरण एक गणित तर शुद्धीकरण एक निरंतर प्रक्रिया आनी ते भावार्था वरवीं आनी कुरपे वरवीं आमी मेटान हांव आनी तूं शुद्धीकरणाचें ह्या पवित्र जिवन जियोंक शकता. निर्दोशीकरण जेजू क्रिस्ताची योग्यताय दिता तर शुद्धीकरण देवाच्या कुरपे वरवीं
देवाचे गुण आणि स्वभाव म्हाका जेजू क्रिस्ताचे गुण आणि स्वभाव दिता. बाप्तिस्माद्वारे हांव तो निर्दोशीकरण जाता तरी देवाच्या नितीवंतपण आमकां जेजूच्या कुर्सा मुखांतर त्या कष्टा नश्टा मुखांतर जावच्या विविध गणिता मुखान शुद्धीकरण जावन प्रक्रिये मुखांतर हांव तो शुद्ध जिवन जिवंक शकता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमी तुमचो कुरीस वोवंक जाय म्हणून. आमी पळयता पळयत पुस्तकांत 6 मातेवाच्या 16व्या अध्यायान 24 आनी 25 वाक्य म्हणटा, उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोण जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हजे फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वटयता. पळय हांगासर सरळ तरेन आयकूंक इल्लें कठीण जाता तरी पूण विशय सरळ जावन आसा. विशय हांगासर स्वामियान जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार म्हजो कुरीस हांवें घेवंक जाय. कितें म्हजें कुरीस जावंक पुरो म्हाका थोडी गडितां म्हज्या जिवितांत जातात आनी ती गडितां जाता आसतना त्या गडिता मुखांतर म्हाका नवें ज्ञानोदय जाता, म्हाका एक चिंतूंक अवकाश मेळटा आनी हांव देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरता आनी हांव पवित्रकरणान एक मेट मुखार दवरता. आमचो कुरीस आमी वोवचो या आमी ताजो फाटलाव करचो म्हळ्यार कितें? आमकां फेल्यांनी मान करीचे वा स्विकार करीचे म्हणलें आशा नाशे रावचें. म्हळ्यार आमचें म्हणलें कितेंच आशा ना, सोम्या जेजूचें कितें आसा तेंच संपूर्ण. दुडवाची आशा ना, हुद्द्याची आशा ना, कशेंपणूय जोयत जडीचें म्हणली आशा ना, आनेकल्या वयर अधिकार चलोवंक आशा ना, अनैतीक लैंगीक तृप्ती जोडच्यान आशा ना. बगार आमची आशा जावन आसता देवाची खुशी जावन दी म्हणून. आमकांच आमी इन्कार करचें म्हळ्यार आमकांच आमी नेगार करचें वा त्याग करचें, आमकांच आमी विसरोवचें, आमचे वयली दिश्ट काडून देवातय आमी दिश्ट दवरची, आमचे वयर आसची आसक्त सोडून देवाची आसक्त त्या विशयी आमी पळोवचें, आमकांच आमी निराकरणी करची, आमकांच आमकां सोडून दिवचें. हें जावन आसा आमकांच आमी डिनाय कर या आमकां इन्कार कर आमी जियोवचें. आनी थंयसर आमी पळयता म्हजो पाटलाव करीचे म्हणटा जेजू. आनी तातूंत आसा थीर निर्धारान वाट धरची, संपूर्णपणी जेजूची वाट आमी मानून घेवची, जिवितान जेजूच्या उदाहरणा प्रमाणे जियोवचें. आनी हें जावन आसा जेजूचो हांवें तुवें फाटलाव करचो. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें. कुरीस आमचो घेवन जेजू फाटल्यान वेता आसतना म्हजे आनी तुज्या जिवितांत आसचे कश्ट संकश्ट आमी घेवन वेता आसतना ते कितले कश्ट संकश्ट जाल्यार सर्वेस्पराक आमी ते भेटयता. सर्वेस्पराची खुशी वय जाल्यार तशें जावं दी म्हूण हांव तूं चिंता आनी नितळ निश्कळ आणखी जावन सोम्या जेजूक लागीं जाता, देवातय लागीं जाता, आमी आशिर्वादी जाता. जोबाच्या जिवितांत जाय तितले कश्ट आयिल्ले तरी पूण तो देवातय घट्ट रावलो आनी ताका दोट्ट्यान तो आशिर्वादी जालो. जाय तितले आमी प्रस्तुत समाजांत आमी पळयता, जाय तितलीं उदाहरणां आसात. खंयसर आमी जेजूतय घट्ट दृढ विश्वासान आसता, कश्टान नश्टांत आसल्यार कितले आसल्यार केदाळ आमी ताजे ते रावता. त्या कुर्सा मुखांतर वळच्या त्या कुरपे वरवीं हांव आनी तूं बाचावी जोन घेता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज हांव आनी तूं कुर्सा विशयी नियाळटा आसतना कुर्सा विशयी आमी जाय तितले शर्मा आयकल्यात, जाय तितले विशय नियाळ केला, पूण आयच्या दिसा हांवें तुवें नियाळ करचें इतलेंच विशय. थासो प्रभाव आमचेर पडोवन दी. सगळे बोवारी लोक जेजू क्रिस्ताक केळकुळां केल्यार, जेजू क्रिस्त थंय तांकां बावडना जाल्यार हांवें आनी तुवें ताचेर बावड दवरल्या वेळार हांव तूं आशिर्वाद दिता. कित्याक आशिर्वाद जाता? कित्याक आमकां स्वराचें तें उदाहरण आसा. सगळो संवसार
मागणें करता या करिना जावंक पुरो. पूण हांव आनी तूं त्या कुर्साक पळोवन जेजू क्रिस्त थंय वळचें तें त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं वळचें तें भोव पवित्र रक्तान म्हजो आनी तुजो दोगलो म्हजें आनी तुजें जिवीत धुवन घेतल्या वेळार उगडापण पुस्तकान सांगल्या बरें सर्वेस्पराची सेवा करूंक हांव आनी तूं विंसून काडले व्यक्ती जावन आसतले. हांव स्वामियान जेजूच्या त्या भोव पवित्र बलिदाना वरवीं म्हजें आनी तुज्या फाताक बगसून हांव आनी तूं शुद्धीकरणाचें पवित्रकरणाचें जिवन जियेल्या वेळार म्हजें थंय आनी तुजें थंय जीवसाण भरतली. आनी ती जीवसाण इतली भरतली की हांव आनी तूं संतोशाचें समाधानाचें समृद्धीचें जिवन जिवंक शकता. केवळ आत्मीक मात्र न्ही लौकीक तरांनी समृद्धीचें जिवन जिवंक शकता. परत हांव सांगता समृद्धी म्हळ्यार पयशे ओडले म्हूण सांगना. हांव पयशे येवंक पुरो येनाशे रावंक पुरो. जायत्या जाणांक पयशे धराळ आयल्यात समृद्धी तांकां मेळ्ळ्या पूण समृद्धी हांगासर जावन आसा समाधानाचें जिवन खुशालयाचें म्हणजे एक बरेपणाचें जिवन आशिर्वादाचें जिवन भलायके बरीत जिवन म्हणजे आमकां एक काल म्हणटात देवाचें एका वर्त्या एका संबंदाचें एक रिलेशनशीप दवरून भलायके बरीत एक संबंद दवरून जियोवचें जिवन म्हाका आनी तुका फावो जाता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आयच्या दिसा हें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मुंदोरसून येता आसतना जेजू लागीं आमी मागया म्हज्या जेजू आयच्या दिसा तुवें त्या भेटयल्ल्या त्या विशिश्ट त्या बलिदाना मुखांतर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वादीत कर. म्हजी जीब केदिंगेस मेळ्ळें उलय नाशें रावोंक तूं म्हाका कृपा दी. म्हजे कान मेळ्ळे या अनेकल्या विशयन फाड आयकून संतोष भोवचें मानव भोंवतान पयस करून बरें आयकूंक म्हाका कृपा दी. म्हजे हात सेवेचे हात जावं दीत. म्हजे पांय बऱ्या जाग्यांक वचत आसले पांय जावन दीत. हर एक म्हजो विश्व मोगळा सुम्यान जेजू तुका हांव समर्पिता. कित्याक म्हजे खातीर तुवें कुर्साचें तें मरण तूं मेलोय. सगळें तुजें विश्व त्या कश्टा त्या दुखीन तें भरलें. तें हर एक विश्व तुजें कश्ट दुखीन भरलें. रगत थंयसर वळ्ळें आनी त्या मारिफात म्हजें विश्व जिवेताचें हर एक तुका समर्पिता सुम्यान जेजू. आनी ह्या विश्व्या मुखांतर संपूर्ण कांय ना तुका समर्पिल्लें हांव जिवन जियेता. म्हजें जिवन मुकलें तुका तुज्या सुवार्ते खातीर तुज्या कुर्सान त्या जोडल्या त्या बलिदानाच्या मिसांवा खातीर हांव तें समर्पिता म्हणून दृढ निश्चय करया. आनी स्वामियान जेजू लागीं आयच्या दिसा मागया स्वामियान जेजू सर पिडेतावन म्हाका आयच्या दिसा सुटका दी. सर तरेच्या आर्थीक संकश्टांतून सुटका दी. सर तरेच्या असमाधानांतून सुटका दी. पूण एक आमी उडास दवरया जेजू लागीं परत परत आमी विचारया म्हजो आत्मो समृद्धी कर सुमिया. म्हजो आत्मो समृद्धी कर सुमिया. आनी समृद्धी बरीत आत्मो समृद्धी बरीत जिवन हर एकल्यांकी आमकां फावो जावं दी. आमेन.